Sir, I raised to speak on the calling attention of MLA Ullas Toekar. Speaker, sir, आता ऑनरेबल MLA स्टेटमेंट केलो की उजो 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 मुटला म्हणून उजो लागला काय कितें असो स्टेटमेंट केलो. म्हटल्यार उजो मुटल्यार उजो लागतलो. जे सरकाराचे अपयश आसा, सरकारान जे करूंक ना ते दुसऱ्याचेर टोमणो मारप हे संवय जाल्ली आसा. एक डच फिलॉसॉफराची एक थियरी आसा, तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो. तेणें सांगलेलें की प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. सरकारान प्रिव्हेन्शन केलां काय कितें, प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले काय कितें, हें आमचो जो रुलींग पार्टीचो MLA आसा पळय तो विसरलो दिसता. नाल्यार तो अशें म्हणची नासलो की उजो 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 म्हणून उजो पेटला काय कितें. हे जे स्टेटमेंट आसा हे खूब बरें दिसना जेन्ना एसेंब्लीन उलयता तेन्ना. तशें जाल्यार आमी पावस 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 म्हणुया, वर्सभर पावस पडत रावतलो. अशी आमकां समज देण आसा नाल्यार पावस 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 म्हणत रावया, वर्सभर पावस पडत रावतलो. सो जेन्ना आमचे बाकीचे कलिग्स आयज उलयल्या, जो येदो व्हडलो विशय जाला, फॉरेस्ट फायर जावं उजो लागपाची घटना जाल्ल्यो आसा आनी कितलेशे हेज्या पयलू मेमोरेंडम्स जाल्ले आसा. आमच्या कलिग्जांनी सांगलेलें आसा की हेज्या पयलू जो डॉक्टर नंदकुमार कामत जो आसा तेंच्यांनी बरयल्लें आसा, इमेल धाडलेले आसा, सायंटिफीक रिसर्च करून धाडलेले आसा आनी पॉयंट टू पॉयंट डिटेल्ड प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय हें सांगलेलें आसा. हें सरकाराचें अपयश आसा, सरकारान तें आयकोन घेवंक ना. 2007च्यान हें कंटिन्युअसली, म्हटल्यार BJPचो सरकार आसलो, ह्या गेल्या त्या 11 वर्सान कंटिन्युअसली फॉलोअप करपाक जाल्लें, सरकारान हाडपाक इम्प्लिमेंट करपाक जाल्लें, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. जेन्ना सेक्शन 13 जो सेक्शन 13 अंडर द गोवा दमन एंड दीव फायर फोर्स एक्ट 1989 हेज्या अंडर प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाचे आसा आनी तितून डिफरंट नॉर्म्स मेन्शन केल्ले आसा. हे कोणाची जबाबदारी? सरकाराची जबाबदारी. सरकारान इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसलें. आनी जे जे लोकेशनार अशें फॉरेस्ट फायर लागता जावं खंय दिसता की बाबा हे उजो लावंक शकता, जाल्यार हें सरकारान नोंदणी करपाक जाय. CMान एक्शन घेवपाक जाय. डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमीन सांगपाक जाय की हांगा इश्यूज आसा आनी हांगा आमी तांकां लावपाक जाय, ह्या इन्स्टिट्यूटाक आमी तांकां लावपाक जाय, हांकां सांगपाक जाय. पंचायतीक जावं आमचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स जावं आमचे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स कितें आसा, कोमुलदाद, हांकां सगळ्यांक सांगपाक जाय. पण हें जाल्लें दिसोंक ना. इतलीं वर्सां जालीं जाल्लें दिसोंकूच ना. आनी ब्लेम घालता ऑपोजीट आमचेर. हें खूब लज दिसता म्हाका सांगपाक पासून की अशें उलयता म्हणून. फुडें जेन्ना आमी पळयता जो क्लायमेट चेंज, हे क्लायमेट चेंजाक लागून सरकारान स्टेप्स घेवपाक जाय. आयज खूब तरेचे स्टेप्स घेता म्हणटा सरकार, मिटिंग्स घेता, मात ते स्टेप्स ऑन द ग्रावंड तरी दिसना. मिटिंग्यो घेता मात ते ग्रावंडार कितें स्टेप्स आसा ते कांयच दिसना. आयज गोंयची जे हिटवेव आसा ती गोंयाक इफेक्ट जाल्ली आसा. इतल्या वर्सांनी जो क्लायमेट जो आसा आमचो, तो जे आमचो टेम्परेचर आसा तो 38 डिग्री सेल्सिग्रेड इतलो जाला. आनी इतलो जो टेम्परेचर वाडला हेजो कारण कितें, हेजो रिसर्च कोणान केला? सरकारान हेजेर कितें तरी कमिटी बसयल्या, जी कमिटी हेजेर रिसर्च करतली की गोंयाक हो जो क्लायमेट चेंज इफेक्ट जाता, जावं इतली गरमी जाता, इतलो उजो पेट्टा, हेजेर कितें रिसर्च केला? कितलीशी डिपार्टमेंट्स आसा सरकाराची, मात एकूय डिपार्टमेंटान कांयच रिसर्च केल्ली ना. आमी जेन्ना एक क्वेश्चन विचारलो स्टार LEQ नंबर 10B हेच्या अंडर डिपार्टमेंटाक आमी विचारलें की हे जे फायर आसा, जो उजो लागला, ह्या उजो कित्याक लागून लागला, हो आमी तांकां एक क्वेश्चन केल्लो. हेजी तुमी इन्वेस्टिगेशन केल्या काय कितें? आनी गेल्या ती 3 वर्सांनी कितले जाणांची इन्वेस्टिगेशन जाल्या, जावं कितें कॉज आसा? डिपार्टमेंटा कडेन आन्सर ना. डिपार्टमेंट म्हणटा आमी इन्वेस्टिगेशन करूंक ना. म्हटल्यार उजो लागला मात तेजी इन्वेस्टिगेशन जायना. कसो उजो लागता, कित्याक उजो लागता, कोण कारणीभूत आसा, हे फायंड आवट करपाची जबाबदारी कोणाची? ही डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा. आनी हे लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना एक्ट आसा हो एक्ट फॉलो करपाची जबाबदारी डिपार्टमेंटाची आसा, सरकाराची आसा. जेन्ना सरकार एक्ट फॉलो करिना दुसऱ्यांक टोमणे मारून दाखयता, दिस इज रॉंग. सरकारान
क्लियर कट हेजेर मेन्शन केला, एक्टाचेर मेन्शन केला. तशेंच हो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट आमची टीम आसा, आयज तुम्ही पळयता आसतले एवरी टायम आमकां फोन मारून आपोवचें पडटा, लोकांक फोन मारून आपोवचें पडटा की हांगा उजो लागला, हांगा उजो लागला, हांगा उजो लागला. आयज ट्रॅकिंग सिस्टम जी नवीन टॅक्नॉलॉजी आसा, ही नवीन टॅक्नॉलॉजी खंयच दिसना. जेन्ना नासाचे सॅटलायटाचेर आमकां खंय खंय उजो लागता, हो सॅटलायटाचेरूच दिसता की खंय उजो लागला, खंय उजो चालू आसा ऑल ओवर द वर्ल्ड. जावं ही टॅक्नॉलॉजी सरकार कित्याक घेयना, आमचो डिपार्टमेंट कित्याक घेयना आनी कित्याक मॉनिटर करिना. उजो लागलो म्हणून धांवपाचें आनी मागीर थंय पळोवपाचें उजो लागला काय ना, कितें इफेक्ट आसा, खंय जाला, कितें जाला काय ना. आयज इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर खंय आसा तो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर? हो जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसपाक जाय ताका थंय पगार आसतलो, तो पगार कित्याक लावन दिता ताका? इन्व्हेस्टिगेट करपाक. गेल्या ते 3 वर्सान एकूय केस इन्व्हेस्टिगेट जाल्ली ना. आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आयज आमचे तरणाटे भुरगे जावं जाणट्यांक पासून खूब इफेक्ट जाता. आयज हेल्थ हॅझर्ड्स जाता, कितलेशे तरेचे डिजिजीस, रेस्पिरेटरी डिजिजीस जाता, कॅन्सर. Rules. If you see Rule 63, calling attention this is a postponed calling attention. Provided further that in no case the matter to be discussed beyond 20 minutes and the completion of time for discussion will start from the time when the minister completes his statement. Speaker sir, it is going on from when, Speaker sir? Kenna जातले Speaker sir? हे फाटले आनी postponed question. All members kindly take note of it and try to be brief. Speaker sir, restrict it, Speaker sir. If everybody दोन मिनटं, Speaker sir. what is this, Speaker sir? हांव येयलो तेन्नाच याद येयले ऑनरेबल मिनिस्टराक. अशें बेगीन करचें. जाले 2 मिनटां. सो जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जाय तो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कांय काम करना, तांकां फुकट्याचो पगार मेळटा अशें दिसता म्हाका. कारण एक्शन प्लॅन कांय ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट कांय ना, कितें जालां, खंय जालां, एक्शन कितें घेतलां तें कांयच ना. जेन्ना आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात उजो लागलो, कितले 2-3 कडेन उजो लागलो आनी एक मँग्रो फॉरेस्टाक म्हणल्यार मँग्रोजांक उजो लागलो. कंटिन्युअसली 7-8 दीस कंटिन्युअसली उजो चालू जाल्लो. परत परत फायर ब्रिगेड येता. आयज तुम्ही पळयता आसतले आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाक एकूच फायर स्टेशन, लागींचें फायर स्टेशन तें म्हणजे ओल्ड गोवा फायर स्टेशन लागता. एकूच फायर ब्रिगेड आसा. जो इक्विपमेंट प्रोवायड करपाक जाय ते सरकारान तांकां दिवपाक जाय आसलें. आयज कितलेशे एक्सपेंडिचर जाता, व्हडले व्हडले इव्हेंट्स जाता, तेंचेर करोडांनी पयशे मोडटा. मात जे गरज आसा, उजो लागून थंय आख्खो जो फॉरेस्ट आसा तो लासून वयता, उजो लागून लोकांची घरां लासून वयता, स्क्रॅप यार्डाक उजो लागता, सगळें चालूच आसा उजो लागपाचें. सो हे जेन्ना जाता तेन्ना हेजेर एक्शन काय घेयना. म्हाजो डिमांड आसा की जो उजो लागला हांगासर दांडी हांगा, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची, थरर इन्व्हेस्टिगेशन, कित्याक थंय लिक्वीड फॉर्म गावल्लो आसा. हांगा आर्सन केसीस अशें दिसता की आर्सन केसीस चालू आसा की मुद्दम उजो लावपाचो शर्यंत. कारण तांकां बिल्डर लॉबी काय कितें लॉबी तांकां खबर आसतली, पण हेजेर एक्शन जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. सीएमान हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जेन्ना राव मरे 2 मिनटां दी मरे, 2 मिनटां भितर कर. काबार करता मरे. सो आर्सन ज्यो केसीस आसा त्यो सद्याक वाडटा आनी हेजी सरकारान दखल घेवपाक जाय आनी रिपोर्ट्स दिवपाक जाय. रिपोर्ट्स जेन्ना परत आमकां मेळना तेन्ना आमी काय करूं शकता, आमकां काय खबरच आसचें ना. अशें उजो लायत रावतले आनी आमचे जे जागा आसा ते काबार करून उरतले. सो आनी एक जो डिमांड आसा आमचो तो म्हणजे आमचे फायर स्टेशन इन आमचे मतदारसंघात, सानंद्रे मतदारसंघात दिवचे म्हणून ऑलरेडी सीएमाक हे डिमांड पावयल्लो आसा, दिल्लो आसा आनी जाता इतले बेगान हे आमकां मेळचें. आनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती आमकां सगल्यांक आख्खे गोंयभरान एडवान्स टॅक्नॉलॉजी फॉलो करची, हे एक मागणी आसा. देव बरें करूं.